Gaudete et exultate apostolic पत्रांत आईच्या काळार भाग्यवंतपणाक आपोवणे म्हणले विशीं पापा फ्रांसीस शिकवण दिताना मातेवाचे सुवार्थेंतले 8 भागी बुनियाद जावन घेता. तेच परी ह्या 8 भागींक वाळ्या विरोध वेचे म्हणून वलायता. जेजूचे शिकवणेंतल्यो ह्यो संगती आकर्षक तरी संसार दुसरेच कुशीन आमकां वडता देखून जेजूची शिकवण पाळची वाळ्या विरोध उपेवची गजाल म्हणून सांगचे सारकेंच दिसता. 8 भागी विशीं आनी ते पाळपा विशीं शिकवण टापच्या अध्यायाक पापा मेस्त्रीच्या उजवाडान म्हणून वलायता. भाग्यवंतपणाक वेंगचे दिसेन जायती शिकवण आसत तरी जेजूच्याच उतरांनी आनी ताचे सताचे शिकवणेक गुमान दिवचे तितले परिणामकारी लिसांव दुसरे ना म्हणून सांगून पापा फ्रांसीस 8 भागींत भाग्यवंतपण जिवचे विशीं जेजून सादी शिकवण दिल्या म्हणटा. 8 भागी पापा साहेबान सांगच्या प्रमाणे एका क्रिस्तांवाचे वळखी पत्र वा आयडेंटिटी कार्डी वय आनी दीस पडते आमी नियाळीचे जाल्ली जेजू आमच्या मेस्त्रीची तस्विरी वय. 8 भागींचे शिकवणे विशीं उलयतना पापा साहेबान भागी म्हणलो शब्द भाग्यवंत म्हूण अर्थ करून घेवन विवरिल्ले. 8 भागी जिवितांत पाळूंक व्हड प्रेरण दितात आनी पाळचे विधानय शिकयतात. तर आज 8 भागींतले भागी शब्द काडून भाग्यवंत म्हूण बदलूचे होमवर्क बोवर ताबरीत जायत. आधुनिक समाजांत ह्या वाळ्या विरोध वेतात तशें आसचे शिकवणेंत फाटलाव्यान तारूं फुडें वचूं.